this bill is very clear. This is restricting the transfer of agricultural land which is paddy fields to non-agriculturist. जी एरिया रिजनल प्लॅनान पॅडी म्हणून दाखयल्ली आसा तीच एरिया फक्त शेतीकूच उरतली आनी कन्वर्ट जावची ना, तशीच सेल टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जावची ना, तो व्हेरी क्लियर मेन्शन केला. काल असेंब्लीन खुबशे विशय जाले वेर दे मेन्शन्ड अबाउट सेक्शन 30 of the Goa Land Revenue Code, which was asking about restricting on the use of agricultural land. ह्या बिलांतल्यान आमी यूज उलयना, ह्या बिलांतल्यान आमी रिस्ट्रिक्ट करता ऑफ सेलिंग लँड, एग्रीकल्चरल लँड विच इज अ पॅडी फील्ड टू अ नॉन एग्रीकल्चरिस्ट. आनी ताज्या खातीर कोणें थंय फार्म हावस हाडटा म्हणलें आनी कोणें आनी कितें म्हणलें. आतां तुमकां बेटे म्हणटा, सद्या लँड समज एग्रीकल्चरल आसलें ते कोण कितें करपाक बंद करून बंदी घालूंक शकता. समज एग्रीकल्चरल लँड विकपाक जाय कोणाक, तो येता, कोण दिल्लीवालो येता आनी कोण येता तो घेता, खंय कन्वर्जन जाता, ते पॅडी फील्ड जाता, ते आनी कितें जाता, आनी शेवटी द होल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज लॉस्ट अँड द होल इंटेंट ऑफ किपींग इट एज ग्रीन इज लॉस्ट. ह्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्यान एक व्हेरी क्लियर इम्पॉर्टंट बील हाडला वेर दे से दीस पार्ट वीच इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज. गोंयांत खुबशे फेलो लँडूय आसा वीच इज कल्टिवेबल and which is available, ताका हें फक्त आमी रिस्ट्रिक्शन हाडला फॉर सेल टू अ नॉन एग्रीकल्चरिस्ट.